प्रितीच्या आश्टांदू आमी सडेकाराच्या 33वी आयतारांत भितर सरल्यान आनी आयच्या दिसाक ह्या आयतारांक आमकां विशय दिल्लो आसा तो म्हणल्यार आमी आमचें जिवीत तिरायेन जिवंक जाल्यार ह्याच विशयाचेर आमी ल्हानशी नदर मारतना आयचें जें पयलें वाचप आसा तें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक देवान आमचे सोबें केल्ले कराराचो आमकां उगडास कोत्ता आनी आयच्या दिसाक दुसरें वाचप जेन्ना बागेवन पावलू ताच्या पोरचे सोबें व्हडलो प्रश्न आसलेलो तो म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाल्लो केन्ना परतून येतलो ताचेर हो प्रश्न आसलेलो तोच प्रश्न सुटावो करतना तांकां जबाब दिता तें म्हणल्यार सदांच तुमी तुमच्या वावरान कुटुंबान आनी जिवितान तुमी विस्वासी रावचे कित्याक तो केन्ना येतलो तुमकां भेट करतलो तें चिंतूंक न्हय पूण सदांच जिवितान तुमच्या आपोण्याक ताका विश्वासी रावंक आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत एक व्हडलो प्रश्न तांचे सोबें उपजता तो म्हणल्यार तांचें देव मंदीर जें तांचें काळजा सोबें लागीं आसलेलें देखूनच आयच्या दिसाक हो ल्हानसो नियाल करतना आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारतना एक ल्हानशी गोत सांगूंक सोदता एक पावटी एक अस्तोरे सोबें जाणटे पिराये आपले दीस सारतना तिचे सोबें हांव गेलो कित्याक ती घरांत एकसूरी आसलेली हांवें तिका म्हणलें तूं ह्या घरांत कित्याक एकसूरी रावता तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो जे बऱ्या बऱ्या बंगल्यांत घरांत रावतात जाल्यार तूं तांचे सोबें कित्याक रावना आनी तेन्नाच यादनीक म्हणटोच ह्यो स्टोरी म्हाका जबाब दितना अशें म्हणूंक लागली फादर हें घर हांवें बांदलां हें बाट हांवें घेतलां आनी म्हज्याच दुडवांचें हांवें बांदून दवरलां देखूनच सगल्यो म्हज्यो यादो म्हज्या उगडास म्हजें जें पुर्वजां जीं रावून गेल्यान तांचे सगळे यादो म्हज्या बराबर आसात देखूनच ते सोडून वचूंक म्हाका बरें दिसना हांव ह्याच घरांत जियेलां आनी ह्याच घरांत हांव मोडटलीं आनी आयकून भाव भयणीनो म्हाका कितेंशें दिसलें पूण हांवें फुडल्यान आनी एक पावटी जबाब विचारलो तेजे सोबें तें म्हणल्यार तूं दुसऱ्यांक कित्याक तुमचे सोबें रावूंक आपयना आनी ती म्हणूंक लागली हांव एकलीच जियेतली आनी एकलीच मरूंक सोदता कित्याक म्हज्या दुडवांनी हें घर बांदलेलें ओय म्हज्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक कितें तरी आमचें गोदचें काश्याचें काळजाच्या लागीं आसा देखूनच जावं घोडे आमचें घर जावं घोडे आमचें दुडू जावं घोडे आमची गिरेस्तकाय जावं घोडे आमची घरची तेच परी आयच्या शुभ वर्तमानांत जिदेवांक आपलें देव मंदीर काळजाचें लागशिल्लें आसलेलें देखूनच ते सोडूंक सोदिनासलेले पूण आयच्या दिसाक एक व्हडलो प्रश्न तांकां तांचे सोबें दिल्लो आमकां दिश्टी पडटा तें म्हणल्यार आयच्या दिसाक पयलो संदेश आमकां शुभ वर्तमानांत फावो केल्लो आसा तें म्हणल्यार आमी सगळीं एक देवाचें देव मंदीर कशीं जियेतात कित्याक पयले सुवातेर आमच्या बऱ्या कुटुंबा सोबें आमी सदांच बरीं कुटुंबां दुसऱ्या सोबें आनी देवा सोबें आमी दाखोवंक गरज आसा देखूनच आयच्या दिसाक निमाण्या आयताराक आमकां पयलो संदेश दिल्लो आसा आमचें सगळें विस्वासीपण आमी देवा सोबें जिवंक आनी मनशा सोबें जिवंक आमकां सगल्यांक उलो मारलो आसा आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां उगडास केल्लो आसा देवान आमचे सोबें एक करार केलोलो आनी हो कराराक देव सदांच विस्वासी रावलो आमी मनशां केन्नाच अनुपकारी जावंक न्हय पूण ह्या दिल्ल्या कराराक आमी सदांच विस्वासी रावंक आमकां पयलें वाचप उगडास कोत्ता जाल्यार दुसरी वस्त मागुया देवान दिल्ल्या कराराक सदांच आमी विस्वासी रावंक आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त जी बागेवन पावलो आमकां सांगता जेजू केन्ना येतलो तो प्रश्न व्हडलो न्हय पूण आमच्या जिवितान जे जिविताचें देणें म्हाका तुमकां फावो केल्लें आसा तें सदांच बऱ्या कुटुंबांनी बेसांवांनी देवान आमकां बोल्लेले आसात म्हणटच त्या प्रश्नाचेर आमी विचार करूंक न्हय पूण सदांच देव जेन्ना आमकां कसल्याच रुपान मनशाच्या रुपान भेट करूंक येतना आमी आमच्या बऱ्या कुटुंबांनी ताजी सेवा चाकरी करूंक आमकां बागेवन पावलो उलो मारता जाल्यार हेच 3 वस्तू आयच्या दिसाक आमकां मागुया कित्याक आमची कूट जावन आसा एक देवाचें मंदीर ती बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां आदारान बोल मागुया जेन्ना आमकां देव कसल्याच रुपान भेट करूंक येता
तेन्ना आमी देवाक सदांच पावूंक। आनी तिसरी निमाणी वस्त म्हणल्यार आमकां जो करार आमच्या सवे देवान केला त्याच कराराक आमी सदांच विस्वाशी रावंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक आमी मागया।